मायमोगाचं येवकार हांव मनीषा जाधव. सुरवेक पळयाच्यो हेडलायन्स. शिरगांवा जाल्ल्या घडणुकेच्या फाटभुंयेर मुख्यमंत्र्यान उत्तर गोंय पुलिसांतल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्यो तशेंच उत्तर गोंय जिल्लोधिकारी आनी दिवचलच्या उपजिल्लोधिकाऱ्याच्यो केल्यो बदल्यो. शिरगांव खेटाखेटीचे चौकशेक 24 वरांची मुजत. शिरगांवच्या जात्रेक जाल्ल्या खेटाखेटीत कायदो आनी सुवेवस्थेचेर निर्माण जाल्यात प्रस्न साबार. सुविधांचो आस्पाव आसलो जाल्यार जात्रे वेळार घडणूक घडली कशी, लोकांक पडला प्रस्न. कुंकळी एके नर्सीचेर बलात्कार केल्ल्याचो आरोप आशिल्ल्या दोतोराक 14 दिसांची न्यायालयीन कोठडी दिवन ताची वाडयल्या बंदखण. आनी आतांच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. शिरगांवा जाल्ल्या दुखेस्त घडणुकेच्या फाटभुंयेर मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान पत्रकार परिशद घेवन राज्य सरकारान केल्ल्या महत्वाच्या कारवायांची घोषणा केली. उत्तर गोंय पुलिसांतल्या कितल्याशाच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्यो तशेंच उत्तर गोंय जिल्लोधिकारी आनी दिवचलच्या उपजिल्लोधिकारी हांची बदली केल्या, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. तशेंच हे घडणुकेचो सविस्तर अहवाल सादर करपा खातीर 24 वरांची मुजत दिवन तथ्य सोदून काडपी समिती स्थापन केल्या, अशेंय मुख्यमंत्र्यांनी सांगले. पळयात. इन्क्वायरी करपा खातीर आज हाय लेवल कमिटीची मिटींग जाली. त्या मिटिंगेक म्हज्या बरोबर CS, DGP, SP नॉर्थ, कलेक्टर्स, सेक्रेटरी हेल्थ, डीन ऑफ गोवा मेडिकल कॉलेज, डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसीस, फायर एंड सर्विसीस हे सगळे हजर आशिल्ले. सगळे केल्या उपरांत सगळ्यां कडल्यान रिपोर्ट घेवपाचें थारला. तो रिपोर्ट जो आसा ऑलरेडी तेंच्यांनी दिला. ॲट प्रेझेंट गोवा मेडिकल कॉलेजीत 13 लोक एडमीट आसा, 11 लोक एडमीट आसा आनी 8 लोक हे आजिलो हॉस्पिटलांत एडमीट आसा. 11 पैकी गोवा मेडिकल कॉलेजींतले 5 जण हे इंक्युबेटराचेर आसा, थोडेशे सिरियस, बाकीचे सेटल जाल्ले आसा. गोवा मेडिकल कॉलेज आनी आजिलो हॉस्पिटल बाकीच्या सगळ्या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बिचोले हांगासर सगळ्या पेशंटांक डिस्चार्ज जाले. दोन्ही कडेन आमचे वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर्स तांकां ट्रीट करता आनी तांकां बऱ्यांतली बरी ट्रिटमेंट जी आसा ही गोवा मेडिकल कॉलेजींनी दिता. ह्या इन्सिडंटाची पुराय इन्क्वायरी करपा खातीर मॅजिस्ट्रेट कमिटी, फॅक्ट फायंडींग कमिटी, संदीप जॅकीस सेक्रेटरी रेव्हेन्यू हाज्या सकयल आमी आमचे संदीप जॅकीस ही कमिटी चेअर करता. श्रीमती वर्षा शर्मा DG रेंज मेंबर हाजे मेंबर आसा. परिमल अभिषेक डायरेक्टर ट्रान्सपोर्ट हाजो एक मेंबर आसा आनी त्रिकम सिंग वर्मा SP सावंत ह्या कमिटीचो मेंबर आसा. ते फॅक्ट फायंडींग थंयसर वतले, वेगवेगळ्या लोकांचे बी रिएक्शन्स घेतले. आमच्या SP, DYSP, PI आनी डेप्युटी कलेक्टर्स ह्या सगळ्यां कडेन चवकशी करून बाकीचे सगळे रिपोर्ट्स जे आसा पळय ते सगळे रिपोर्ट्स घेवन फॅक्ट फायंडींग रिपोर्ट्स फाल्यां पर्यंत दितले. टायम बींग SP North has transferred, Collector transferred, DYSP transferred, PI Bichole transfer. इतक्या जणांचो ट्रान्सफर इमिडिएट ऑर्डर्स काढलेले आसा. कारण खंयसून ती इन्क्वायरी बारा इम्पॉर्टंट इन्क्वायरी फेर इन्क्वायरी जावपाक जाय तितक्या लोकांची ट्रान्सफरींग आतांच्या काडलेले आसा. इवन दो द डेप्युटी कलेक्टर बिचोले हॅज ट्रान्सफर्ड. ओके, रिपोर्ट येयल्या, फेर रिपोर्ट आयल्या उपरांत बाकीच्या सगळ्यां कडल्यान म्हणजे तांच्या कडल्यानूय तेंचो फॅक्च्युअल रिपोर्ट्स मागला. SP नॉर्थ, कलेक्टर्स, डेप्युटी कलेक्टर्स आनी PI तांचे रिपोर्ट्स जे आसा पळय कितें जालें, इन्क्लुडींग द फायर एंड सेफ्टी एमर्जन्सीज. थंयसर आमची एमर्जन्सी सर्विसीस कितें आशिल्लो हाजोय रिपोर्ट मागलो. नो डावट एमर्जन्सी सर्विसीस ते आशिल्ल्यो. एम्बुलन्सीस पयले 30 ते 35 पेशंट हे एम्बुलन्सीनी शिफ्ट केल्या. थोडे पेशंट हे CHC बिचोली, आजिलो हॉस्पिटल आनी मागीर गोवा मेडिकल कॉलेजीन हॉस्पिटल केला. हांव धन्यवाद म्हणटा दोतोरांचे की सिंगल हँडेड CHC बिचोलीचेर तर तेणी काम केलें. कारण हांव बिचोलीच्या CHC 5 वरांचेर पाविल्लो कारण बाकीच्या सगळ्या पेशंटांची खूब बऱ्या पद्दतीन काळजी घेता. आजिलो हॉस्पिटलांनी एमर्जन्सी डॉक्टर्स सगळे हे टायमार आयले. हांव बिचोली हॉस्पिटलांतल्यान आजिलो हॉस्पिटलांत 6:30 पर्यंत पावलो. ताज्या उपरांत पळयलें की राजेश नाईक आनी बाकीचे सगळे डॉक्टर्स हे बी टायम टू टायम सगळे सिनियर कन्सल्टंटा पासून
सेपरेट ICU एस्टाब्लिश करून सगळ्या पेशंटांक खंयतरी खूब बऱ्या पद्धतीची ट्रिटमेंट दिली. डीन आनी इन्क्लुडींग बाकीचे सगळे डॉक्टर्स हांचे हांव खरोखरूच धन्यवाद म्हणटा. गोवा 365 खातीर विन्संट रोझारियो, सुभाशीश गोवेकार आनी ओमकार देशप्रभू. गोयच्या फामाद शिरगांवच्या जात्रेक जाल्ल्या खेटाखेटीत कायदो आनी सुवेवस्थेचेर साबार प्रस्न निर्माण केल्यात. खर चौकशी करून अहवालाचेर आदारून कारवाय जाल्या उपरांतच खरे फट कळटले. पूण लोकांक जावचो ना कसलोच त्रास अशें म्हणून साबार सुविधांचेर अधिकाऱ्यांनी हायलायट केल्ले खरे, तरी हजारांनी पुलिसांची फौज तैनात आसून लेगीत जात्रे वेळार ही घडणूक घडलीच कशी हाचेर सगळ्यांची नदर तिगून आसा. पुलीस म्हणजे लोक चड वचोंक जायना ना, फक्त ही सायड दिल्ली हांकां दोनांक आनी ही पब्लीक हे मदल्यान दोरी आसता ना, अशी ह्या इतल्यानी 2 लायनी करून दिल्ले जाणा अशें आनी मॅक्झिमम रोड पब्लीक दवरला. व्यवस्थापन अपेशी थारला, प्रशासन अपेशी थारला अशें म्हणत वेगवेगळ्यो आरत्यो परत्यो प्रतिक्रिया आयल्यो. हे घडणुकेचेर उंचेल्या पांवड्यावयली चौकशी जावपाक जाय अशें विरोधी पक्ष फुडाऱ्यांनी मागला. It is shocking to see that despite photos being sent, whether the management has failed, administration has failed, that is the loop that we are looking at. And Och incident potto on the last day Zaupanam, what precautions has the government taken, what precautions? Basically I say the government, we cannot blame the committee, they are involved in several religious rituals that need to be done. But it is the duty of the government to make sure that when lakani log hinga ayata, it is the duty of the police to make sure that the people are protected, people are safe. So hui na hui maga dista, there has to be a high level inquiry. This inquiry cannot be done under the superintendent of police, who himself is possibly part of this, whether it is a failure on the part of the police, whether it is failure on the part of the administration, whether it is failure on the part of the government. All this needs to come out. हे हेजे मुखार खूंय गोंया आनी आख्खे देशावय जावं म्हाका सदां वी विल सी दॅट थिंग्स आर पूट इन प्लेस. आनीक फावटी आमगे जे मेले ते भाव भयणां फॅमिलीक श्रद्धांजली, तेंगे आत्म्याक शांती मेळो. सरकारान जेन्ना 2 लाख लोक येतात तेन्ना सर्विलन्साक लागून सुद्दां कॅमेरा घालूना. आणि जे लोकांनी हांगा जे भावीक आयिल्ले जे व्हिडिओ काढले जे मिडिया थ्रू आयले ताजेर वी आर मेकिंग स्पेक्युलेशन. एब्सोल्युटली कोलॅप्स ऑफ law and order, absolutely collapse of the administration. But we want to make sure that we don't lose one more life, and the next time we are prepared, because these are events which can bring bad name for our state and which will bring insecurity for the people. आज पळय असले जालें जाल्यार हांव पासून चिंतालो, सपोज इट इज पावस पडलो जाल्यार अरेंजमेंट कितें आशिल्लो, लोक धांवपाचो आनी गर्दी जावपाची, स्टॅम्पीड जावपाची, आनी कोणें मातशें क्रॅकर घालो जाल्यार लोक चिंतपाचो बॉम्ब घालो म्हणून आनी मागीर ते धांवपाचें. सो ऑल दीस कायंड ऑफ प्रिकॉशनरी एलिमेंट हॅड टू बी डन. आय डोंट सी एनी टायप ऑफ दिस बीइंग डन. कित्याक लोक येतालो वयतालो, कितें घेवन येयला कितें घेवन गेला आमी जाणात. So this is high security. At some certain checkpoints, they should have checked every person who comes in. Don't come with your car right to the door. Otherwise, put gates for checking. Administration was lax, and I think that they should own up the responsibility. And the second part of it is we also look forward to what measures they will take. तो भयानक प्रसंग आसलो त्या टायमाचेर की एकामेकाचेर लोक पडत गेले आनी थंय चेपले लोक. डॉक्टरूय सांगतालो की तेंच्या चड इंजरीज ना, बट तेंच्या काळजाचेर प्रेशर येयलो चेपोन. ते आतां कितें जाता, तेंकां ऑक्सिजन सप्लाय जितलो जावपाक जाय तितलो ऑक्सिजन सप्लाय सद्या जायना, अशें सद्या तेंचें जाल्लें आसता. आनी थोडे पेशंट रिकवर जाला आनी डॉक्टर आपल्या सायडीच्यान ट्राय करीत आसा. बट आमकां दिसता की हेचेर एक सपोज चवकशी जावपाक जाय की हें कशें जालें, पुलिसांचो रोल भितर काडपाचो लोकांक आसलो ना, कितें आसलें, हें सगळें हेचेर चवकशी जावपाक जाय. इन्सिडंट जे आसा ते हेच्या पयलीं शिरगांवान केन्नाच जावना आनी खूब दुर्दैवी अशी घटना आसा. आमी ह्या सगळ्या फॅमिलीं बरोबर आसात आनी खूब दुखाची गजाल आसा की खोर्ले हांगा रावपी एक बायल मनीस आसा, ती एक्सपायर हांगा जाल्ली आसा. जी कुमारजुंवेच्या ग्रुपा वांगडा दोना वांगडा थंय केल्ली आनी एक कुमारजुंवेचे 2 जाण इंजर्ड आसा, तांचेर उपचार चालू आसा. सगळ्या गोंयभरांतल्यान जे 2 थंय गेल्ले तांच्या
भलायकीची बऱ्या भशेन ते सुखरूप घरा पावचे आनी देवीन तांचेर असो आशिर्वाद दवरचो अशें देवी कडेन मागता. लोकांची ज्या वेळार आमी खंयच्याय जात्रेक वयता ते एक खंय तरी ती गर्दी आसतात, पूण ती गर्दी वेवस्थीत पद्दतीन मेंटेन करप जावं वेवस्थीत पद्दतीन मॅनेज करप हे म्हाका दिसता खंय तरी पुलीस यंत्रणेचें काम. काही जाण तर सांगता खंय तरी पुलीस मोजकेच आसले, म्हणजे खरें म्हणचे पुलीस फौज थंय भरपूर आसपाक जाय आसली, पण काही भावीक जे आतां सांगता तितून पुलीस फौज हो मोजकेच आसले. तर खरें म्हणचे ते भाविकांनीच सगळे म्हाका दिसता एकामेकाक गाडयेन घालून खंय तरी हॉस्पिटलान व्हरपाचे प्रयत्न केले. गोमेकोत 14 धोरणांक उपचारा खातीर दाखल केले. तातूंतल्या एकल्याक घरा वचपाची मेकळीक मेळ्ळी. उरिल्ले 13 मदल्यात 5 जाणांची प्रकृती गंभीर आसा. 5 एकाची प्रकृती सध्या सुदारत आसा अशी माहिती गोमेकोचे वैजकीय अधीक्षक राजेश पाटील हांनी दिली. 13 लोक आहेत, 13 पेशंटांना हाडल्या, 13 ॲडमीट केल्ले आसात आमी आनी 14वो पेशंट बरो आशिल्लो तो घरा गेला. ट्रिटमेंट 13 पेशंट ॲडमीट केले. तातूंतले 5 पेशंट मातशे क्रिटिकल आसात, तांकां इंटिब्युटेड म्हणजे वेंटिलेटराचेर घाल्ले आसा. उरिल्ले आसात ते पेशंट बरे आसात. प्रत्येकाक इंजरी जाल्ली आसा ती थोड्यांक रिब फ्रॅक्चर जाल्लो आसा, थोड्यांचे मॅक्सिलरी सायनस मातशी इंजरी जाल्ली आसा, पूण तांकां कोणाक ऑपरेशन हे लागना, ताका ऑपरेशन लागना, ट्रिटमेंटाचेर आसा. सकाळच्यान आतां पर्यंत पळयत जाल्यार 5 क्रिटिकल आशिल्ले तातूंतले एकटो मातसो बरे रिकवरी दाखयता. उरिल्ल्यांचे ट्रिटमेंट इंटेन्सिवली चालू आसा. But they are they out of danger. तातूंतले 2 पेशंट मातशे क्रिटिकल. आतां एट द मोमेंट आय कांट से एनीथींग, पूण तुमचे प्रयत्न चालू आसात. एनी आयडिया लायक बिचोली आनी म्हापसा पळय थिंगाय आहा पळय ते दे आर बीन आस्क्ड टू शिफ्ट हियर. प्रेझेंटली आमी तांचे कडेन कॉन्टॅक्टान आसात, म्हणजे मेडिकल सुप्रिटेंडंट आजिलान तशेंच बिचोले थंय आमचे कॉन्टॅक्ट आसात. तांकां आमी सांगलां तांकां तर गरज पडली पेशंटाक चड कितें इंजुरी तर जाले तर जाय तांकां हांगा शिफ्ट करूं जाय जाल्यार वी आर व्हेरी मच इक्विप्ड ओवर हियर, ताका हांगा शिफ्ट केल्यार जाता. पूण सद्या तशें इनपूट कांय ना. दे आर व्हेरी वेल मॅनेजिंग ए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल. शिरगाव जात्रे वेळार जाल्ल्या घडणुके उपरांत काँग्रेस फुडाऱ्या सयत देवूळ समिती, एसडीएम आनी हेर अधिकाऱ्यांमदी बसका जाली. फुडाऱ्यांनी हे घडणुकेचे कारण जाणून घेवपा खातीर बसका घेवन जात्रा काळात भाविकांची सुरक्षितताय निश्चित करपा खातीर उपाय येवजण करपा विशीं चर्चा केली. गोवा 365 खातीर गोंयभरच्यान आमचे खबराकार. आता घेऊ एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. कुंकळी एके नर्सीचेर बलात्कार केल्ल्याचो आरोप आशिल्ल्या दोतोराक 14 दिसांची न्यायालयान कोठडी दिवन ताची बंदखण वाडयल्या. तांणी मडगांव सत्र न्यायालयात जामिना खातीर अर्ज केल्ल्यान सोमारा सुनावणी जातली. हल्लो करचे पयलीं घरा भेट दिवपाचे निमित्त करून दोतोरान नर्सीक फुसलावन घेतिल्ल्याची माहिती मेळ्ळ्या. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. पयर जो कुंकळे पुलीस स्टेशनाच्या ज्युरिडिक्शन चिंचोडे हांगा ज्या दोतोरान आपल्या नर्सीचेर रेप केल्लो ह्या दोतोराक सद्याक जेएमएफसी कोर्ट जो आसा हेणे ज्युडिशियल कस्टडी दिले कडेन आसा 14 दिसांची. आनीक ते ज्युडिशरी भितर रोखडोच जो बेल आसा जो दोतोर आसा हे तो इनवॉल्व आसलो ह्या दोतोरान जो मडगांवचो जो कोर्ट आसा सेशन कोर्ट आसा ह्या कोर्टाक तेणे बेल एप्लाय केले कडेन आसा. आनीक आज तेचे हियरींग आसले पण हे हियरींग जावपाक पावलें ना. ह्या हियरिंगाची पयली जी हे आसा आर्ग्युमेंट आसा हो येत्या सोमाराक दवरले कडेन आसा. आनीक इतल्या खातीर ताका जेसी मारलेली की जो दोतोर आसा हेणे नर्सीक आपल्याल्या कोणाच्या तरी एक पेशंटाक वचोन ताका ट्रीट करपाक जाय म्हणून ह्या नर्सी घेवन गेल्लो. आनी त्याच बरोबर जेन्ना ताका बंगल्यार व्हरोन कोलवा हांगा जेन्ना रेप केलो आनी परते हाडून रातची ताका हॉस्पिटलांत सोडली. दुसरे दिसाक ह्या चलयेन जी नर्स आसा हिणे खंय तरी सुसायड करपाचो प्रयत्न केलो आनी ती सुसायड करपाक तिणें कितल्योश्यो टॅबलेटी ज्यो आसा त्यो घेतल्यो. तरी पण बरें आसा लोकांनी जागृताय दाखयली आनीक लोकांनी ताका रोखडेच हॉस्पिटलांत हाडले आनी थंयच्यान बांबोळी व्हेले आनीक थंय तेजे प्रगती सद्याक निवडले कडेन आसा. आनी कोर्टान आज तेच सांगला जो विक्टीम आसा हेजो स्टेटमेंट सगळो आयकोन आमी फुडलो निर्णय जो आसा हो कोर्ट घेतले अशें सद्याक सांगले कडेन आसा. ह्याच हेचे खातीर जो वेळेचो MLA आसा क्रूज सिल्वा होय जातीन ह्या केसीक लक्ष घालता आनीक तेणें सांगले कडेन आसा की आपूण ह्या केसीक
पर्सनली मॉनिटर करून जे कितें तांकां हेल्प जाय ह्या विक्टिमाक तांकां आमी हेल्प फुल्ली करतले अशें म्हण तांणी सांगले कडेन आसा. हें जालें तें तें दोतोर म्हणपाचो कितें म्हणपाचें कांय कळना. दोतोराक मानतात कित्याक दोतोर ते लोक ते विश्वास घेवन तेजे बरें वयता कितें तेजे ट्रिटमेंटाक वयता तेजे बरें कामां आहा ती विश्वासान करता लोकांची सेवा करपाक. पूण हें इन्सिडंट जालें तें सामकें वायट जाल्लें आहा आनी म्हाका जाय आमचे जे विक्टम आहा ताका जस्टीस मेळपाक जाय. सो ताका लागून हांव तेजी केस फॉलो अप करिता आनी कंटिन्यूअस तेंचे इन टच कितें जाता पर्सनली हांव तें हियरिंगाक एटेंड करता कित्याक ती मुखार कितें करपाक जाय कितें हेल्प करपाक जाय हांव तेंचे बरोबर आसा. ते तेणी जे मेडिसीन घेतले ह्या हेजेर ताका कंडिशन कशें आसता गे आतां मेडिसीन घेवन ते हॉस्पिटलांक एडमीट जातले. हे इन्सिडंटाक कोण ते इन्सिडंट अजून भायर सरले ना. ते टेन्शनाचेर आहात तेजे हेल्थ वाडीन तेजे तें यांग तेजे फ्युचर आहलो ताजे व्हडली फॅमिली ती हार्ड वर्क कोन्न येयलो भुरगीं ती आनी तेंचे आतां मुखार फ्युचर आहलो तांचो फ्युचर पाड जालो. एका बेल मेळची न्हू म्हणून मागतात. बेल मेळची न्हू ताका थिंगाच दवरपाचो आनी आमचे विक्टीम चेडूं आसा ताका जस्टीस मेळपाचो. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीष परब आनी ओमकार देशप्रभू. राज्यात उदकाचे बरेच हाल चल्ल्यात, खास करून बार्देस वाठारात. हे सगळी समस्या असताना सरकारान फुकट उदकाची येवजण लोकांक कांयच सुचयनासतना कित्याक बंद केली? लोकांक फटीची आश्वासनां कित्याक दिली असे प्रश्न आता म्हापशेच्या थळाव्यांनी करत सरकाराक धारेर धरले. गोय सरकारान 1 मे 2025 सावन सेव्ह वॉटर टू गेट फ्री वॉटर ही येवजण बंद केल्या. ह्या येवजणेखाला राज्यातल्या घरांनी म्हयन्याक 16,000 लिटर मेरेन उदक वापरा खातीर शुल्क घेवंक नाशिल्ले. ही येवजण 2021 वर्सा सुरू जाल्ली. व्हडा दबाज्यान स्कीम चालीक लायल्या उपरांत सुमार 3.5 वर्सांनी राज्य सरकारान कसलेच स्पश्टीकरण दिनासतना 1 मे सावन फुकट उदक धोरण बंद केल्ल्यान राज्यातल्या सुमार 40-50% वा सुमार 3.5 लाख लोकांचेर परिणाम जातलो. पळोवया बार्देस वाठारांतल्या लोकांच्यो उदका बाबतीत प्रतिक्रिया. आम्ही पळयलां की ऑलरेडी आमकां उदकाचे खूब प्रॉब्लम म्हापशान आसा चालू. इरेग्युलर वॉटर सप्लाय त्या भायर म्हाका दिसता 3-4 दीस कंटिन्युअस थोड्या एरियेन म्हापशान पाणी आसना. आनी हे सगळें आसतना गव्हर्मेंटान जी फ्री उदकाची स्कीम काडलेली 3.5 वर्सां पयलीं ती कांयच एक्सप्लेनेशन न दिता 1 मेच्यान विड्रॉ केल्या. आमी पळयल्या रेग्युलर प्रॅक्टीस गव्हर्मेंटाच्या की जेन्ना स्कीम अनावन्स करता तेन्ना व्हडलो बोवाळ करता, व्हडली पब्लिसिटी करता आनी त्या स्किमी बद्दल खोटी आश्वासनां दिता लोकांक. पण आयच्या दिसाक सामकें स्कीम जी तेंच्यांनी बंद केल्या हेजेर गव्हर्मेंटान कांयच एक्सप्लेनेशन दिवंक ना. हांव मागता आमच्या आमदारान तशेंच जो डेप्युटी स्पीकर आसा गोंयचो तशेंच जे प्रमोद सावंत आसा आमचे वॉटर रिसोर्सीस डिपार्टमेंटाचे मिनिस्टर आसा तेंच्यांनी हेजेर एक्सप्लेनेशन दिवचें की तुम्ही जे प्री पोल प्रॉमिसीस करता की उदीक फ्री दितले लोकांक ते एटलिस्ट तुम्ही एक टर्म तरी सस्टेन करपाक जाय. ती टर्म सपासत 3.5 वर्सां जावन आयज उदीक बंद केला. लास्ट थोडे म्हयने पयलीं आमी पळयल्ले की उदकाची कितें परिस्थिती जाल्ली जेन्ना डॅमाक इशू जाल्लो तो. सो खंयचेच इशू ह्या गव्हर्मेंटाक सॉल्व करपाक जाता काय जावचें ना. आनी जर तांकां जायना जाल्यार फुडें ह्याच गोश्टीचेर परत तेंच्यांनी आश्वासनां दिवची न्हू. कित्याक अशेंच जे सगळे फटिंगपण जे चालू आसा सगळे डिपार्टमेंटांनी म्हापशेचे तुमी रस्ते पळयले, म्हापशेचे उदकाची परिस्थिती पळयली, फुटपाथ सगळें जे काम चालू आहा म्हापशान ते सामकें सबस्टँडर्ड क्वॉलिटीचे चालू आहा. आमकां म्हणपाचें इतलें आसा मुख्यमंत्र्यान फाटल्या दिसांनी 2 गॅस सिलिंडर प्रत्येक मनशाक फुकट दिता म्हणून सांगलेलें. तेजी वाट आमी पळयताले फुकट दिता म्हणून. आतां आमकां अशें दिसता उदकाचें कनेक्शन जें आसा आमी कनेक्शन घेतलेलें आहा उदकाचें ते आमकां तेव्हा म्हणटात आतां हेजे फुडें तुमकां बील फारीक करचें पडटलें. आतां अशें दिसता आमकां की गॅस सिलिंडर आमकां आतां फुकट दितलो म्हणून. ह्या सरकारा कडून एक्सपेक्टेशन जर आमी जर कितें केलें जे मॅनिफेस्टोचेर कितें आसलें त्या प्रमाणे हो सरकार वागना. मुख्यमंत्री जो आसा PWD डिपार्टमेंटेचे कडेन आसा आतां तेणी कालूच डिक्लेअर केलें की फाल्यांच्यान आमकां उदक हें फुकट मेळचें ना. हांव मुख्यमंत्र्याक सांगूंक करता आज पासून तुमचे कडेन आमी फुकट कांयच मागिना. आमच्या घामा कश्टाचे जे कितें मेळटा ते आमकां दियात. जवळ आयज 5 ते 6 दीस जाले म्हापसा वाठारांत उदीक ना. एक म्हण आसा की 2 टायम जेवण नसल्यार पोटाक उपकारता मात उदीक तरी मेन जाय पिवपाक. उदीक पिवन 2 दीस काडूं शकता अशें एक म्हण आसा.
आता ना म्हटल्यार 6 ते 7 दीस जाले उदीक आमकां ना. शेळप्या ना, कुचेली ना, मेन म्हटल्यार बार्देसानूच ना उदीक. आनी आतां आमी PWDन येयल्ले. PWDन येताना पळयता जाल्यार ते ऑफीस बंद आनी हे ऑफीस बंद आहा. ती मागीर स्टाफ आसलेली काम करतात ती, तिका विचारले आमी. म्हटले हे खंय गेला? ना खंय अस्नोडे गेला आनी खंय गेला. पळयता त्या टायमाचेर हे ऑफिसर असतात पळय ते PWDन नसतात. खंयच्या तरी सायटीचेर वयतात, खंयच्या तरी बिल्डिंगेक कनेक्शनां दिवपाक वयतात. खुबशे बिल्डिंगी आसात की म्हापसा एरियेन म्हाजे कडेन प्रूफ हांव बेश्टोच उलयना की व्हडल्या बिल्डिंगीक हेंच्यांनी डायरेक्ट कनेक्शनां दितात ती. मागीर बारीक लोकांक उदीक कशें येतलें? बारीक लोकांक उदका खातीर मरपाचें. गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीज, समृता खणगांवकार आणि ओमकार देशप्रभू. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. फोंड्या बोरी पुलाचे काम मेच्या 2 ते 20 तारखेमेरेन चलतले, जाका लागून पुलाचे एक अर्द येरादारी खातीर उक्ते आसतले. लोकांनी शिटूकसाणेन गाडयो धांवडायच्यो, सरपंचान उलो मारला. पळोवयात कृष्णा नायकाचो रिपोर्ट. आमी जे आसात बोरी पुलाचेर आसात आनी बोरी पुला खातीर एक नोटीस काडिल्ली आसा की तो रातचे 10 ते सकाळचे 6 पर्यंत बंद आसतलो म्हणून. कित्याक काम चालू करपाचें आसा आनी हो जो दामोर आसा तो दामोर काडून ते परत घालपाचें आसा. दुसरी ही चॅनल जी दिसतात ती चॅनलां ते काडून परत काडपाचें आहा आनी हो पूल रिपेर करपाचें आहा. ताच्या खातीर केल्लें आसा की रातचे 10 ते सकाळचे 6 पर्यंत हो पूल बंद आसतलो आनी एक सायडीच्यान ओपन आसतलो डिक्लेअर केल्लें आसा. 3 महिने पयलीं आमी हांगसर हायवे ऑथॉरिटीक सांगलेलें की काम जाता तितलें बेगीन करचें. सो तेजी तसदी घेवन हांव थँक्यू म्हणटा ऑथॉरिटीक की तेणी काम सुरू केलें. एक्चुअली 2 तारखेच्यान सुरू करतलें म्हणलेलें तेणी, पूण तसलें क्लिनिंग मशीन कितें तरी तेंची येवना म्हणून तें काम फाल्यांच्यान सुरू जातलें आनी रातचे 10 ते सकाळी 6 पर्यंत तें काम करतलें. आनी हेजें कॉन्क्रीट आसा तें कॉन्क्रीट तें सगळें काडटलें आनी तेजें हॉट मिक्सिंग करतलें. आनी अपार्ट फ्रॉम दॅट दुसरें आसा तें आमचे ज्यो मदले ज्यो ते सगळे ते काडून ते रिप्लेस करतले. सो हें बरें काम केल्लें आसा आमचे गोवोरमेंटांनी म्हणटा हांव. आनी थँक्यू सगळे बोरयेकारांचे वतीन आनी सगळे गोंयकारांच्या वतीन की तुमी हें बेगिनात बेगीन बोरये पुलाचें काम केलें, सुरू केलें. आनी स्पीड लिमिटार आसा. खुबशे लोक मातशे फास्ट वयता तेणी लोकांनी समजून कितें काम चालू आसतलें तेन्ना मातशें स्लो वयचें. जशें तेणी सांगलां त्या प्रमाण एक लेन ते चालू दवरतले. जशें आमकां कळीत केलां त्या प्रमाण हांव तुमकां तें हें केलां म्हणटा. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, समृता खणगांवकर आणि ओमकार देशप्रभू. सप्तकाच्या शेवटाक हवामान सुकें आसतलें. नितळ मळबाचो अदमास आसा. खर उष्णतायेंतल्यान थाकाय मेळची ना. IMDन अदमास उक्तायला. उष्ण तापमानात व्हड बदल जावचो ना. दनपारां खर उष्णताय जाणवतली. भलायकेची खासा जतनाय घेवपाचो सल्लो हवामान विभागान दिला. आयचे चडावत आनी उणें तापमान 35 ते 29 डिग्री सेल्सियसा मजगती आसतले. नुस्तेमाऱ्यांक खासा शिटकावणी दिवंक ना. सप्तकाच्या शेवटाक खर उष्णताय, हवामान सुकें, नितळ मळबाचो अदमास, भलायकेची जतनाय घेवपाचो सल्लो. तापमानात व्हड बदल ना. शेनवारचे तापमान 35 ते 29 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.